साउथ गोवाचे लोक सालसिटीचे लोक हांगा येता स्टुडंट म्हणनाका जाणटी म्हणनाका भुरगीं म्हणनाका हांगसून मागीर ते ऑनवर्ड जर्नी करता आनी हें पळयलें जाल्यार बस स्टँड हो दिसना गोठो दिसता पळोवपाक गेल्यार गोरवांक गोठो दिसता सांगपा म्हणल्यार इतली घाण सगळी गार्बेज आसा माती पडलो आसा रूफ जो आहा ते सगळे 50 बुराक आहा आनी लोक पावसा टायमार सत्री घेवन उबो रावपा पडटा बसपाक येना कित्याक इवन जो बांदकामाचो सोपो आसा तेजे वयल्यान उदक येता आनी घाण आसा सांगपा म्हळ्यार बसपा सारकें लायकीच ना कॉलिंदर भोंवता हांगा म्हळ्यार कॉलिंदरांचो हें पर्मनंट रेजिडन्स जाल्ले आहा आनी असले टायपाचो बस स्टँड आमी मॉडेल मार्गांव आहा म्हणटा जाल्यार आमकां कांय समजना एक मेंटेनन्स म्हणल्यार ना हांगा। आमी सद्या आसात मडगांव जो मार्केटांक जो सिटी बस स्टँड आसा त्या सिटी बस स्टँडाचेर आनीक हांगा जर पळयलें जाल्यार एकदम स्थिती खूब वायट आसा। हांगा फाटल्यान हे बस स्टँड म्हणल्यार म्हणजे एक शेड आसा आनी त्या शेडीचे पत्रे सगळे गेल्ले आसात ती खंयच्या वर्साक घाल्ली हाजे कांयच पत्तो ना। हांगा कचरो जमिल्लो आसा मेळटा तसो आनीक हांगा बाकी पळयलें जाल्यार खुबशी घाण आसा बसपाक सुद्दां जागो ना। हे शेडीक जरी पावसा दिसांनी उबी रावतलो जाल्यार सत्री घेवन रावची पडटा आनी ही शेड केन्ना रिपेर केल्ली जावं केन्ना घाल्ली ती केन्नाच कोणाकच कांय अजून खबर ना सद्याक आनी कोणूच हाजेर लक्ष घालनात। आतां हांगच्यान कांय मिटराच्या अंतराचेर फाटल्या म्हणजे कांय म्हयन्या पयलीं एक रेनोवेशन केल्लें तुका डेकोरेशन म्हणटा तशें केल्लें आनी जे गोमंत विद्यानिकेतनाचें वॉल आसा ताजेर कांय चित्रां जावं इंस्ट्रुमेंट अशें वाजोवपाचे अशें डिजायन हाडून थंय बसयले आनी त्या खातीर जवळ जवळ 15 लाख सुमार मोडिल्ले आनी हेच 15 लाखां भितर हो बरो बस स्टँड जावपाक शकता आशिल्लो तो बस स्टँड अजून पर्यंत कोण हाजेर लक्ष दिनात। हाका एक जवळ जवळ 5-6 लाख म्हणल्यार सुद्दां हो बरी शेड जावपाक शकता आनी हांगा गरज आसता एक 2-4 बांकड्यांची ती अजून कोण घालपाची तयारी दवरनात। मडगांवच्यो जावं आजूबाजूच्यो सालसेतींतल्यो सगळ्यो ज्यो सिटी बसी आसात त्यो हांगच्यानच वतात हांगाच लोक ताका चडटात पूण हे बस स्टँडाची हालत एकदम बिकट आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।